सातव्या दिसाचो विशय घोराबो जिविताचे मोगाचे मंदिर. देव म्हणल्यार मोगूच आनी देवान आमकां दर एकल्याक आपल्या मोगान आमकां रचल्यात. आनी आमी जल्मोवच्या आदीं चेरमाया पुस्तक आमकां सांगता आमी देवाच्या मोनान आमी आसल्या. येदो व्हडलो मोग देवाचो. तर आमचें घोराबे जावं दी खरेंच एक मोगाचें मंदिर. घर म्हणल्यार एक सोबीत फातरांचेंच घर न्हय, पूण घोराबो जावन आसा काळजा मोनाचो, मोगान एकवटान शांतीन जियेता तसलो असलेंच एक मंदिर आमचे घोराबे जावं म्हूण आयज आमी प्रयत्न करुया. आयच्या मिसाची इंतेसांवां दिनवासूंक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागोवंक भेटयता रॉक आनी सब्रिना डिकॉस्टा वेर्ना थावन. लेनार्डा पासत दिनवासनेचे मीस भेटयता स्टीफन पिंटो हैदराबाद थावन. यादनिकाक येवकार दितना आमी सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानो, सगल्यांक तुमकां मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनान भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसाचो विशय फामील जिविताचें पायणें आनी मंदिर. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुणो. आमचे कुटुंब जिविताचे
मोगाचें मंदीर जूंय देवाचो खरो मोग वसता एकामेकाच्या मोगान आनी उस्क्यान जियेता तसले जावं म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आमची काळजां आमी तयार करुया. बापाचें बोगसणें मागुया. जेन्ना आमी आमचे फामिलींत ह्या मोगाचेर राड आमी केलां, हें मंदीर जें आसा ताचेर राड आमी केलां, ताचें बोगसणें आनी कृपा आमी मागुया. सगलीं म्हणुया. हांव पातकी सर्वोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो अवगुणा हांव चारून सांगतां. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. हे पासत सगळ्यांक पारमरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, दुबळ्या सोबें क्रिस्ता रोखणें ओळखूंक आनी मानान घेवंक भाग्योंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनोतीन दुबळ्यांक आनी कोश्टां दुखींत सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय आदार दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता एक देव सासणाच्या सासणां. आमेन. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइसेस आपले पोरचे कडेन अशें उलयलो. पळयात, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दोखोल केल्यांत. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात, त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसूत वाडटली आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यान करतल्यात त्या देसान सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस कोडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकोना जाशात जाल्यार, बुलोवण्याच्या फासांक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार, आयज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगलीं बोगसणें नासतना मरतल्यात. जोर्दान नोद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यान करतल्यात त्या देसान तुमी चड काळ रावूंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां, जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसूत सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिकटून जियेतल्यात. कित्याक हातून आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत. आनी जो देस सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक
अब्राहमाक इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियोच्याक बासायलोलो त्या देसान तुमचे लांब आवक हातूनच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. परतून म्हणुया सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मळब तुज्या हातांचें काम. हांव पळेन जाल्यार तुवें थंय लायलेल्या चोंद्रा नोखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार आदामाचो पूत कोण. तुवें ताची पर्वा कोच्च्याक. जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पोरयान हेणे तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतोलीं दर्यांतलीं मासळीं सगळेंच ताचे आदीन केलाय. आमचो जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. शुभ वर्तमानाक आमी सगळीं उबी रावुया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Devace udorai kodati, te subhagi. Anitaci kushi paltate subhagi. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानांत भितर सरलो. हाताक आर जालोलो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत गाय म्हूण ते ताका पळेवून आसले. हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, मोदेकांत येवन उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दीस बरें करूं येता की वायट, जीव वाटाव येत वो काडूं येत. पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचे नदर भोंवडावन तांच्या काळजाच्या कुड्डेपणा विशीं कोंतीबोरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरूय फारिजियो भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका ना करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बराबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेल करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Waka
म्हज्या मोगाळ भयणी भावंडो, जिवीत एक देवाचें देणें, सगळ्यांहून व्हडलें देणें जिवीत. आनी फामिलींत आमी कशे भाशेन हें जिवीत जियेतले हो विचार आयज आमच्या मनांत आमी करतले. मोजेसाक हें आपोवणें दिलें. आपले पोरजेक सुटका दिवंक देवान ताका आपयलो. सुटका ह्या कामाची, कामदाराची हें काम करताले इजिप्तांत शारांत, ताका ही सुटका दिवंक आपयलो. आनी ताका म्हणलें, ह्या फारो राजाच्या शी वचून ताका सांग, म्हजी पोरजां देवाक भोजूंक वेतेली, ह्या दोंगरार ती भोजूंक वेतेली. माय पीपल वील वर्शीप गॉड ऑन द मावंटेन. आनी हे भाशेन देवान हे पोरजेक भायर काडली. जायते कोश्ट पडले तांकां, जायती देवाची मोहिमा ताणें पळयली, कशे भाशेन देवान तांकां सांबाळली ती. आनी ह्या जाग्यार पावोंक, आपल्याक भोजूंक, हें भोजूंक ऑर वर्शीप धाकटुलेंशें उतर. पूण देव तांकां सांगतालो कितें, जेन्ना आमी हे पिलग्रिमेचेर वेता, हे वाटेन आमी चलून वेता, तेन्ना हांव तुमकां म्हजी ओळख दितलो, हांव कोण तो तुमकां शिकयतलो. तेन्ना तुमी ताका भोजूंक फावो ते परी ताका भोसतले. यू वील वर्शीप हिम इन अ वर्दी मॅनर. भोजप म्हणल्यार नमस्कार करप न्हय, पूण आख्ख्या जिवितान आमी ताका कसो नमस्कार करतले. हो व्हडलो देव आमचो, आमकां हें व्हडलें देणें दिल्लो, ताका कशीं आमी भोसतले. हो प्रश्न आयच्या दिसाक आसा. आनी चलता आसतना हे वाटेन, ह्या मार्गाचेर मोजेस तांकां ह्या देवाची खबर शिकयता. आनी आयच्या दिसा ह्या जिविताची खबर सांगता तांकां. तो म्हणटा, तुमी तें करूंक जाय, यू हॅव टू डिसायड वेदर यू वॉन्ट लायफ ऑर यू वॉन्ट डेथ. तुमकां जिवीत जाय ओ मरण जाय. आमकां सगल्यांक जिवीत जाय. पूण जेन्ना मोजेस तांकां आपयतालो जिविताक, तो तांकां ह्या व्हडल्या जिविताची खबर सांगतालो, देवाच्या जिविताचे भागीदार जावंक आपयतालो. आनी तांकां वाटेर ताणें कायदे दिल्ले, मानमेंत दिल्ले, देवान दिल्लीं ती उतरां मोजेस आपले पोरजेक सांगतालो. आनी म्हणटालो, हे वाटेन तुमी चलत जाल्यार तुमी देवाचे वाटेन चलतले. देवाच्या जिवितांत चलतले जाल्यार देवाची खुशी करूंक एक पयलो आनी निमणो कमांड आमकां, आपोवणें आमकां. आनी कितें भाशेन मोजेस तांकां सांगता आयच्या वाचपान, देवाचें उतर आयकूंक, इन इंग्लीश वी कॉल इट ओबिडियन्स. देव सांगता तें मानूंक आनी ताच्या वाटेन चलोवंक, मोगान चलोवंक, हें देवाचे वाटेन चलोवप. पूण देवाक सोडून दुसऱ्या देवाचेर विश्वास ठेवप, दुसऱ्या देवाचेर विश्वास ठेवप, दुसऱ्यांचेर पातयेवंक, ओ बावार्थ देवाचेर सोडून तूं बावार्थ आसा वो ना. बावार्थ आसा जाल्यार ह्या देवाच्या बरेपणाक तूं वळखता. सगळ्या म्हज्या जिवितान देव बरें करतलो म्हूण तुका विश्वास आसा. न्हय थोडे फावटी म्हाका वायट जालें, म्हाका दूख जालें, तेच पासत हांव आनी हूंय देवाक भोजूंक गेलो, ओर हांवें पयशांचेर पातयेलें, ओ दुसऱ्या मनशांचेर पातयेलें, अशेंय जावंक शकता. तो तसल्या जिविताक लागत जाल्यार आमी मरणाच्या जिविताक वेतले. अशें मोजेस तांकां ओळख दिता. आयच्या दिसा जेजूची खबर, ह्या मोगाची खबर जेजू आमकां कळीत करता. हे 10 मानमेंत आमकां दिल्ले, तितून जेजू म्हणटा, दोनूच मानमेंत तो आमकां दिता. हे मानमेंत कशें मानचें आमी, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी पेल्याच्या मोगाच्या सांगाताक तो पेल्याची सेवा करूंक आमकां आपयता. आनी आयच्या दिसा हो प्रश्न आसा, देव मंदिरांत हो मनीस आसा जाचो हाताक आर जाल्ली आसा, हात हालोवंक जायना ताच्यान. आनी जेजू ह्या मनशाक आपयता. शेनवारा दीस कांयच काम करूंक जायनासलें. आनी हे मनीस जे आसले, आपले चिदेव लोक आसले,
फारिजीव असले ते म्हणटाले ते पळयताले जेजू कितें करतलो आयज ताका आपोवन ताका बरो करतलो हो तांच्या मदें विचार आसलो. आनी जेजू विचारता हांव कितें करतां बरें केल्लें सारकें ओ ह्या दिसाक सोनवारा दिसाक वायट केल्लें सारकें, कोणाक जीव दिल्लो सारकें ओ कोणाचो जीव काडल्यार सारकें. जेजू तांकां विचारूंक सांगूंक सोदतालो तुमच्या काळजांत जें आसा तें सारकें ना, तातूंत मोग ना, देवाची खोशी तातूंत ना. आमकां हेंच आयज देव सांगता, आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आसा, ताजी खोशी करपाक आमच्या काळजांत खोशी आसा. आमचें जिवीत असलें आसा की आमी सगल्यांक आमच्या संगाती चलतल्यांक ह्या देवाक भेटलेल्या ह्या पिलग्रिमेजीचेर चलतल्यांक आमी ओळखून म्हणूंक शकता देवाचो हांव भक्ती, हांव देवाक नमस्कार करतां, हांव ताका प्रणाम करतां. म्हज्या सगल्या जिवितांत सगल्या घडितांनी म्हज्या जिविताच्या हांव देवाक भोसतां. म्हाका जिवीत जाय. म्हज्या मोगाळ भयणी भावांदो, जेजू आमकां हें सासणाचें जिवीत दिवंक आयला. त्या व्हडल्या देवाच्या मुखार म्हाका उबो रावंक फावना, आमकां कोणाकूच उबी रावंक फावना, पूण देवूच आमकां हें व्हडलें दान फावो करता आपल्या जिवितांत. ताणें जेन्ना आमकां रोचल्या तेन्ना ताणें हो सुस्कार सोडून आपलें जिवीत आमकां दिलें. पूण जेजू मेला तेन्ना आमकां ह्या बाप्तिस्मा वरवीं ताणें ह्या व्हडल्या कुटुंबाची, ह्या फामिलीची, त्रितवेच्या फामिलीची आमकां भुरगीं केलीं आनी आमकां हे वाटेन चलोवंक आपयलें. जशें मोजेसान आपल्या पोरजेक सांगलें, जेजू आमकां सांगता म्हज्या फाटल्यान येयात, म्हजी खोशी करात, म्हज्या मोगान जियेयात आनी तुमी जिवीत तुमकां फावो जातलें. जिवीत देवाचें आमकां एक देणें. कश्ट करून पासून आमच्यान तें घेवंक जायना, पूण तरी पर्यंत प्रयत्न आमी करूंक जाय. ह्या जिवितांत जायते कश्ट आसात, जायतें दूख आसात आनी जायती फावटी आमकां दिसता हांगा वचून आमच्यान हें बरेंपण मागूंक येता. एकूच त्या देवाचेर तुमच्यान पातयेवंक येता. ज्या देवाचेर तुमी बरें जालां तेन्ना पातयेले, तेच भाशेन तुमी वायट जाता तेन्ना ह्या देवाचेर पातयेवंक येता. म्हणूंक येता म्हजो देव व्हडलो, म्हजो देव म्हाका बरें तें करतलो, अशें ह्या उतरांची तुमच्या काळजांत अपुरबाय आसतली. म्हज्या मोगाळ भयणी भावांदो, जेन्ना आमी हें नवें करता असल्या पवित्र मनशाची आमी खबर करता, पाद आग्नेलाची. आपल्या जिवितांत फांबलींत आसतनाच ताणें हें बरेंपण आपल्या काळजांत घेतलें. आमकां जेजू बरें जावपाक आपयना, जेजू आमकां पवित्र जावपाक आपयता आनी पवित्र जावपाक ताजी कृपेची गरज आसा. आनी पाद आग्नेल हे आपल्या कर्तुवांनी करता, सगल्यांक आपल्या मनशांक जांकां गरज आसा तांकां तो पावता. तो प्रोफेसर कसो आपल्या भुरग्यांक पावता, तांकां आदार दिता, तांकां घोटाय दिता. तो एक पादिकार कसो सगल्या आपल्या पॅरिशनरांक पावता आनी फकत आपल्या पॅरिशनरांक न्हय, दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक पासून तो आदार दिवंक पावता. हो बरेंपण ती आपल्या काळजांत आसलें तो पाद आग्नेल करतालो, कुमसोरीन तो बसतालो. ताका खबर आसली हें देवाचें जिवीत व्हडलें देणें म्हूण, आनी तो भोगसणें दितालो. आमच्या काळजांनी आमी भोगसणें दिवंक आनी ह्या साक्रामेंत घेवंक आमकां हे वाटेन चलोवंक जायतो आदार मेवता. किरीत भाशेन पाद आग्नेल जायते मागणें करतालो आपल्या जिवितांत, कित्याक तो जाणा आसलेलो कृपेच्या बगर आनी व्हडलें देणें ना म्हूण, आनी हें कृपेचें देणें मागण्यान आमकां मेवता म्हूण. आयच्या दिसाक आमी जेन्ना मिसाचे भेटेंत वांटो घेतात, हें सगळ्यांत व्हडलें मागणें. सगल्या ओतम्यान, सगल्या कुडीन आनी सगल्या बळान आमी ह्या मिसाच्या भेटेंत वांटो घेवया आनी देव आमचे लागीं विचारता तुका जिवीत जाय काय मरण जाय? आनी आमचो जवाब आमकां जेजू जाय, आमकां जिवीत जाय. सगळीं आमी उबी रावया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी यादनिकांनी आनी मोटवाश्यांनी आपल्या तीर भावार्थाचे चाली वरवीं पवित्र सोबेचे अखोंड खांबे जावंक आनी आपले पोरजेचो भावार्थ थिरावंक तांकां देवाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच देवाचेर पातयेवन पोरजेची सेवा करूंक भोव करून ओस्कोतांक गोरिबांक आदार नासलोल्या सगळ्यांक स्वताची आनी नितीची वाट दाखोवंक बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका आमच्या समाजान जेन्ना ओनीत चलता वो गोरिबांक पिडापीड दितात आमी आमच्या पवित्र स्नान दिसा घेतलोली शक्ती जेजूच्या प्रवादी कार्यांत आमी भागेली कशी असले ओनितीचेर निशेध मारून पवित्र सोबेचे अखोंड खांबे कशे आमी वावरूंक आमकां देवाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका मान्यावंत आग्नेलाचे मोजोतीन ह्या मिसान वांटो घेतोल्यांक आमकां सगळ्यांक पेकोवणी मेळूंक दर एका आमच्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक आनी कितें आमी मागूंक आयल्या तें आमकां फावो जावं म्हूण भावार्थान मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका थोडोच वेळ आमचें मन आमी दोळे बंद करून आमची मागणी बापाशी मुखार धरुया आमची खासगी मागणी धरुया हे आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Tuśnieniem fawosało Rydumy okamiło Mąsiacza Abraham kielo Bydojka Duka udo Tuśnieniem fawosało Dałbyle Pilondilo Mąsiacza Abraham kielo Bydojka Duka hasoro Wakami Duka baba Diamka Chiva udo Wakami Duka baba Diamka Akmik pivo म्हज्या मोगाळ भयणी भावंदो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मारून घेवन मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या पासकांच्या
गुटा वरवीं ओजापाचें ओजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून हो व्हडतो मान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलेली कुळी यादनिकी राजकूळ पवित्र रास्ट आनी तुजी काशा पोरजां आमी जावंक पावल्यो. सोरताय आतां आनी तुजीं कर्तुतां परगट करता, कित्याक काळोखांतलीं भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नवें आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gutor goria. Somiał Jezu, duże moronami somorota, duże ponosze ponami porgota, dusza enia ami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सोगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन दोन दुता आनी बागयोन एलिझाबेथ हांसोर काली तुका मानवल्यांत त्या सोगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं
त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची याज्ञा मनात धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोडवंशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोरपाकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमयन्यावांच्या वेळार तुमी आसा थंयसरूच रावची आनी उबी रावची. आमची याज्ञीक भाव माद्री भयणी येवन तुमकां कुमयन्याव दितली. म्हणटच कुमयन्याव घेवंक सोदतात मातशें उबी रावात. कुमयन्याव घेतले उपरांत बसची. Moja chenna keya babot koshe masat moja kuri rokta koshe dadosaya moja chena keya babot koshe masat moja kuri rokta koshe dadosaya Jesus Jesus çevik tuğçe sahande çevik Jésus, Jésus, je vais toucher. Sahande, je vais toucher. Mundo, mundo, wanda, je vais moron, wanda, tu me sundo, saya, tu sram, je vais moran. Mundo, mundo, wanda, je vais moron, wanda. Tu mi sudo saya, luz ranchiva mora. Jesus, Jesus, je vais toucher. Sahande, je vais toucher. Jesus, Jesus, je vais toucher. Sahande, je vais toucher. Munche pundi wanda. Dubche kilo niya, mocha rokta wanda. Dubche pilo niya, moche kuri wanda. Dubche kilo niya, mocha rokta wanda. Dubche pilo
आमच्या काळजांत जेजू आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक नमस्कार करुया. आमचे कुटुंब ताका जाय ते भाशेन चलूंक शक्ती मागुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ह्या संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. तुमकां सगल्यांक इश्ट न्हू मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. हे पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. आयज घडी तुमी इश्ट न्हू तुमची मागणी देसांव घेवन आयिल्ली आसा. आयज घडी तुमी मेवलेल्या देण्या खातीर देवाक दिन वासूंक आयिल्ली आसा. इश्ट न्हू मागुया. आमा सोमेस्तां पासून मागुया. देवाक दिन वासुया. कित्याक भावार्थान जे आमी मागतात देव आमकां पावता. भावार्थान जेन्ना आमी देवाक उलो मारता देव आमकां आशिर्वादान भरता. लाउरा फेर्नांदीस पणजेंतल्यान ही शिकवण आमकां दिता. जेन्ना ते म्हणटा म्हज्या हृदयांत दुखूंक लागलोलें. हांव दोतोराक मेवलें तेन्ना दोतोरान बेश्टी थंडी म्हूण सांगलें. उपरांत ECG आनी एकोग्राम काडलो. तेन्ना गमलें म्हाका मायल्ड हार्ट अटॅक आयिल्लो म्हूण. दोतोरान एन्जिओग्राफी करची पडटली म्हूण सांगलें. उपरांत हांव पिलार आयलें. बरें कुमसार केलें आनी भावार्थान मानयोत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें. उपरांत म्हजी दुवे बरोबर एन्जिओग्राफी करूंक पुना गेली. एन्जिओग्राफी करचे आदीं हांवें मानयोत आग्नेलाच्या फोंडाची माती आजमेताच्या उदकान घालून पियेली आनी भावार्थान मागोत रावली. एन्जिओग्राफी करतूच म्हजे दोतोर अजाप जाले आनी आमकां सांगलें हार्ट सारकें बरें आसा. कांयच ब्लॉक ना म्हूण. गोंयच्या रिपोर्टांत दाखयलोलें मायल्ड हार्ट अटॅक आनी पाद्र आग्नेला वरवीं मागून एन्जिओग्राफी सारकी क्लियर आसा. देवाचे अजाप आमचे सवे मानयोत आग्नेला वरवीं फावो जाले. देवाक आमी दिन वाचतात आनी बेगीनूच आल्ताराचो मान फावो जावं म्हूण मागतात. हो इश्ट न्हू भावार्थान केलेले मागणे. कित्याक भावार्थान केलेले मागणे देव झेरूल आयकता. आयज तुका घोटाई जाय, तुका पेकोवणी जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुज्या गरजांक तुका देव पावलोलो जाय. घोडे एक भुरग्याचें देणें कशें, एक घराचें देणें कशें, एक जिविताचो सांगातनी कसो. इश्ट न्हू ह्यो सगल्यो गरजो एकठांय करुया. भावार्थ जागोवया आनी हे वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी ह्या नोवेनाच्या मागण्यांतल्यान देवाच्या हातान घालुया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमची सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोर्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानयोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता.
आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकुशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा चड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उद्देशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. इश्टनो पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी भाग घेवया. एवांजेल रोजार आमी जी दुयेंत आसात वो आमच्या घरांनी जी दुयेंत आमची बाबा वयणा आवय बापूय आसात वो दुयेंत आसलोल्यांनी जाणें आमकां मागूंक लायलोली आसा. हे वेळार गुणे आमकां टीव्हीचेर वो युट्यूबाचेर पळयतात. इश्टनो तुमची मागणी तुमची दुयेंसां उबारात कित्याक हे वेळार पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी आम्हा समेस्ताचेर आमी मागता. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपडी मागता. हे आमच्या पिडेवंत बाबा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय ओतम्यांचे तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमूग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावार्द दवरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Гордая Баба Мукача, Ашета налет души борца, Алдараш ван подрагнела, Борбошан гордал вордан, Багуй дева калса читан, Pausadniar tuja buryan, diaskali sorga raja, borboshan kurda warda, bagui deva kalsa chitan, pausadniar tuja buryan, diaskali sorga raja. इश्टनो